प्रिच्या भाव भयणीनो, मीठ आनी उजवाड दोन खुणां किरीत भाशेन आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्यो आमच्यान म्हणूं येता. मीठ म्हणल्यार आमी आदीं तावन जाणां. मीठ म्हणल्यार सगळ्यान कॉमन कशें, तें आमकां सगळ्याक उजार करतातूच. मिठा विरेत आमचें जिवीत मुखार वेचें नासलें घडये. तशेंच मीठ जें आसा तें किरीत भाशेन वापरतात सांबाळून दवरपाक, प्रिजर्व करपाक. बो करून आदीं जेन्ना रेफ्रिजरेटर्स नासले, फ्रीज नासले, तेन्ना हें मीठ मारून सगल्यो वस्तू जावं नुस्तें जावं मांस हें सांबाळून दवरपाक ताका मीठ मारताले. मीठ आसा तातूंत भाव भयणीनो आमकां स्वाद आसा. आमच्या जेवणा खाणाक स्वाद येतलो जाल्यार तातूंत मीठ घालपाक जाय. हें आमी करीत आयल्या इतलीं वर्सां आमच्या जिविताचीं. उजवाड आमी सदांच वापरता आनी उजवाड जेन्ना धांपता म्हणल्यार काडूंक जाता तेन्ना आमी न्हिदूंक वेता. कित्याक उजवाड जरी तर भायर ना जाल्यार आमकां वस्तू दिश्टी पडना, आनी वस्तू दिश्टी पडना जाल्यार आमच्यान आमचें काम सारकें करपाक जायना. जाल्यार ह्यो मिठाच्यो आनी उजवाडाच्यो खुणां भाव भयणीनो भोव आदीं तावन आमी समजून घेतलेल्यो आसात, आमी ती वापरलेलीं आसात. आतां आमचेर पाळी आयिल्ली आसा ह्यो खुणां आमच्या जिवितान आमी वापरूंक. आमी क्रिस्तांवां बावतिज्म आमी घेतला, जेजूची पाटलावदारां. आनी जेजूची पाटलावदारां हे मिठाचे गूण आनी हे उजवाडाचे गूण आमच्या जिवितान आसचे, हे आमच्या सुमयाचें धोरण. आनी त्या पासत ताणें आपल्या शिसांक हें शिकयलें आनी आपल्या शिसांक सांगलें. पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आयज आमी पळयता प्रवादी एलिजा होच उजवाड कसो जालो आनी मीठ कशें जालें. जेन्ना सगळ्याक दुखोळ पडलेलो, जेवण खाण आसचें ना, जायतो लोक घडये आपणाची मरणाची तयारी करतालो. थोडे जाण घडये मरूनय गेल्ले. आनी असल्या वेळार ही विधवा जंय एलिजा प्रवादी पावलो सारेप्ता नोंगरान, तेन्ना तिणें तीच तयारी आपली आनी आपल्या पुताची दाखयली. आमचे लागीं हें निमणें उरलां, इल्लेंशें पीठ आनी इल्लेंशें तेल. तें खावून जाल्या उपरांत मागीर आमचे लागीं कांयच ना, मागीर आमी मरतले. मरणाची तयारी केली. जाल्यार असल्या वेळार एलिजा तांकां भेटता आनीक सर्वेस्पराचें उतरूय तांकां कळयता. हो दुखोळ खरो, पूण ह्या दुखोळान दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी बाटलेन तेल उणें जावचें ना. पूण अशें जावचें ना जाल्यार ताका एक कंडिशन आसा. आनी कंडिशन म्हणटा तें कितें? पयलीं म्हाका करून दी, म्हाका भूक लागलेली आसा. म्हळ्यार आपणाक जेवण दी, हें कंडिशन न्हय, पूण देवाचें उतर आयक. आनी देवाचें उतर जरी तर आयकलें आनी देवाचें उतर जरी तर तुवें पाळ्ळें जाल्यार ही भासावणी दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी बाटलेन तेल उणें जावचें ना, काबार जावचें ना. आनी जेन्ना तिणें हें देवाचें उतर प्रवाद्या कडलें जें आयिल्लें तें मानून घेतलें देवाचें उतर म्हणून आनी तेच भाशेन केलें, तेन्ना तो दुखोळ काबार जावपासून ही विधवेच्या घरान पीठ उणें जावंक ना आनी तेलूय काबार जावंक ना. भाव भयणीनो, ह्या वस्तूंचेर आयज आमी आमची नदर मारता आसतना भोव करून ह्या पयल्या वचपान जें कितें आमी आयकलां तातूंतल्यान आमच्यान हें समजूंक जाता, देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. आनी देवान ज्यो वस्तू आमकां दिल्ल्यो आसात आमच्या बरेपणा पासत, तांकां आमी रिसोर्सीस अशें म्हणटा. देवान दिल्लीं देणी तीं, आनी ही देणी जीं आसात तीं काबार जावपाचीं आसात आनी काबार जायना तसलीं देवान आमकां दिल्लीं आसात. आमचीं भुरगीं एनवायरमेंटल सायन्स शिकता आसतना तातूंत शिकतात एक्झॉस्टिबल आनी इनएक्झॉस्टिबल रिसोर्सीस. आनी हे रिसोर्सीस जे आसात तातूंत काबार जावपाचे आसात जाल्यार तातूंत उदक आसा, आमची जमीन आसा, झाडां पेडां आसात. काबार जायना तसलें वारें आसा तें काबार जायना, पूण तें प्रदुशीत करीत जाल्यार तें काबार, तें आमकां उपकारना. मागीर तें आमकां जीव दिवपाचे सुवातेर आमचो जीव काडपाक शकता. आमची बिजली वो आमचो सुर्या जो आसा, सनलायट जी आसा ती काबार जायना केन्ना, ती सदांच आसता. ह्या पासत हे रिसोर्सीस जे आसात, ही देणी जी आसात ती वापरपाक आमकां शिकयल्लें आसा. आतां
आमचे फिरगोचेन आमी घातलेलो आसा सोलर ग्रीड पावर, म्हणल्यार सुर्याची किरणां घेवन आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी आमची उत्पन्न करता. वी आर द प्रोड्युसर्स. आनी आमची जी इलेक्ट्रिसिटी आमी प्रोड्यूस करता ती सरकाराचो ग्रीड म्हणलेलो आसा, म्हणल्यार हो नेटवर्क जो आसा ताचेर धाडटा. मिटर जाता तातूंत, कितें भायर वयता तितून तें मिटर्ड जाता. इतलें उमके तुमी दिला आनी तें आतां सरकाराचो ग्रीड हो नेटवर्क जो आसा तातूंत वेता. आनी तातूंतल्यान आमी परतून घेता ताचो आनीक एक मिटर आसा. त्या मिटरांतल्यान आमी कितलें घेता तें दिसती पडटा. आनी हें दिवप आनी घेवप जाल्या उपरांत आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा तो कॅल्क्युलेशन करतलो. आमी दिलां तें जरी तर सुबेज जालां, घेतलां ताच्याहून, जाल्यार सरकार आमकां दितलो, म्हणल्यार सरकार आमकां पे करतलो. पूण आमी जें कितें दिलां, प्रोड्यूस केल्या, सनलायट एनर्जी जी प्रोड्यूस केल्या आनी दिल्या, ताच्याहून चड जरी तर आमी वापरलां, म्हणजे आमचे लायटी फॅन आनी हें सगळें चलतलो जाल्यार आमकां बिजली जाय. ती जरी तर आमी चड वापरल्या जाल्यार आमी सरकाराक बील पे करपाक जाय. मागीर आमकां इलेक्ट्रिसिटी बील येतलें. म्हणटच भाव भयणीनो, सांगपाक सोदता तें आमचे लागीं देवान दिल्लीं देणी आसात आनी देव सांगता ते भाशेन जरी तर ती आमी वापरलीं ती केन्ना काबार जावची ना. आमकां भिवपाची मागीर गरज ना. पूण जरी तर आमी आमचे आशेक ती वापरता, आमकां जाय तितलें खरपून काडटा, जाल्यार आसा ती देणी पासून काबार जातली. जशें आमी आमचे नदीचे जे कितें आमकां जावं तिसऱ्यो आनी हेर वस्तू ज्यो मेळटात ताचे विशीं पडयलां. आमचें नुस्तें जें आसा बुड्डावन खायत जाल्यार आमकां काबार जाता, मागीर पावना. नाच जावपाचे दशेर पासून पावलेले आसात. हे सगळे रिसोर्सीस जे आमकां दिल्ले आसात. तर भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्यो वस्तू वापरता तेन्ना आमच्यान प्रितुमेचें मीठ जावपाक जाता, संवसाराचो उजवाड जावपाक जाता. जेन्ना आयज आख्खो संवसार एके भशेन आशेन भरलेलो आसा, आशा वाडल्यान सगळे आपणाक जाय ते भशेन वापरतात, काबार करतात, तेन्ना आमी बावतिजम घेतलेलीं मनशां जीं आसात आमकां खेरीत भाशेन गरज तितलेंच वापरून फुडले पिळगेक जें सांबाळपाचें आसा तें सांबाळीत जाल्यार आमी प्रितुमेचें मीठ जाता, एक बरी देख जाता. हे भाशेन जरी तर आमी केलें जाल्यार सगळें सांबाळून वापरलें आनी आशा आमची पयस करीत जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी उजवाड जाता दुसऱ्यांक. आयज जे कोण कायदे मोडटात तातूंत आमचे कितले जाण आसात गाय, दुबावरे जायते आसतले. आमी लोक आसतलो आनी पॉलिटिशनूय आसतले जे क्रिस्तांव आसात. देख खंय आसा आयज आमची. आनी ह्या पासत घडये आमकां जे रिसोर्सीस देवान दिल्ले आसात ते काबार जायत वेतात. हीं उतरां दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी बाटलेंतलें तेल सोंपचें ना, आमचें सवें घडये सारकें जायना. कित्याक आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें चलना. आमी आमकां जाय त्या उतरा प्रमाणें चलता, आमचे आशेन आमी चलता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया आमची आशा पयस करपाक आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलपाक. देवाचें उतर आमकां वेगवेगळे तरेन आयकूंक येता. देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटाच, सेर्मांवान आमी आयकतातूच. पूण त्याहून भायर आमी जेन्ना आमचें जिवीत सदांच जियेता, जायते जाण उतरां उलयतात. एक्टिविस्ट आसात ते उतरां उलयतात, सायंटिस्ट आसात तेय उतरां उलयतात. जाल्यार तांचें उतर आयकून हें देवाचें उतर कशें घेवन आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यांक मीठ आनी उजवाड जाता तसलें करूंक हे भेटेन कृपा मागुया.